दर वर्षाच्या 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर असं साजरी केलं वता. अंदूचो सहकार सप्ताहाचो हो आंकडो जो आसा तो 71 आसा. 71st सहकार वीक म्हणजे सहकार सप्ताह. त्या निमित्तान 14 नोव्हेंबराक आमचे हांगसर कार्यक्रम सुरू जाले. पयलोच दीस जो आशिल्लो पळय न्ही, कारण प्रत्येक दिसाक एक वेगळे वेगळे थिम्स आसतात. वेगळे वेगळे थिम्स घेवन सहकारिता भितर काम करपी लोक आसात आनी तातूंत भितर सहभागी लोक जावपी आसात तांकां जाणीव दिवची, तांकां कल्पना दिवची आनी तांकां मोटिवेट करचें अशे भावनेन हें काम चलता. तर 14 नोव्हेंबराचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी शिरोडे केलो उद्घाटनाचो. आनी परत फाल्यां जो 6 दीस आसतलो तो परत म्हणजे विशेष करून तो एवॉर्ड सेरेमनी. सरकार क्षेत्रा भितर जे जे लोक आनी जे संस्था बरें काम करतात अशें आमकां गोवा सरकारातर्फे, आमच्या सरकारातर्फे आनी आमच्या खात्यातर्फे वेगवेगळे तांकां प्रावधान म्हणजे बक्षीस दिली वतात, एवॉर्ड्स दिले वतात. तातूंतलें पयलें एवॉर्ड जें आसा पळय न्ही तें सहकार रत्न. गेल्या वर्साय बीन ह्याच पद्दतीन आमी ही एवॉर्ड्स दिल्ली. सहकार रत्न, गोवा सहकार रत्न म्हणून एवॉर्ड आसा, गोवा सहकार भूषण म्हणून एवॉर्ड आसा आनी गोवा सहकार श्री अशी 3 प्रकारची ही एवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअली दिली वतात. जी कोणी व्यक्ती सहकारा भितर खूप मोठ्या प्रमाणात उभारीन काम करतात, बरें डायनेमीक काम करतात अशे ह्या व्यक्तींक 3 ही एवॉर्ड्स दिले वतात. सहकार रत्न जे आसा पळय न्ही त्या एवॉर्डाची रक्कम जी आसा पळय न्ही 1,25,000 रुपया. नंतर सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ताका 75,000 रुपया आनी सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ताका 50,000 रुपया. अशी 3 प्रकारची ही कॅश एवॉर्ड्स दिवन आनी सर्टिफिकेट्स दिवन तांचो भोवमान केलो वता. ताजे नंतर मागीर इंडिव्हिज्युअल जो स्टाफ काम करपी आसा, कारण सहकार क्षेत्रा भितर कमीत कमी 5,000 लोक आज काम करतात, ज्यांचो पत्कर जो आसा पळय न्ही ते सगळे सहकारी संस्था सांबाळटात. आमी एक गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय की दुसरे खंयचेच सहसा अशें क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रा भितर गोंयांतल्या तरुणाक आनी तरुणीक काम मेळटा आनी ते त्या संस्थापनांतल्यान काम करतात. किंबहुना सहकारी एक क्षेत्र अशें आसा की जातूंत भितर जवळ जवळ आयचे घडयेक गोंयांत भितर 5,000 लोक कामाक आसात. एखादी मॅनेजर्स म्हणून आस्थापनांचे, बँकेचे मॅनेजर्स म्हणून, बँकेचो स्टाफ म्हणून, बागायतदार फॉर एक्झाम्पल बागायतदाराचें नांव घेता. इतल्या खातीर की बागायतदाराचे जवळ जवळ 650 वयर स्टाफ आसा एकच बागायतदार. तांची 14 आनी 17 31 मार आस्थापना आसात. आनी अशाच पद्दतीन मागीर आमचे प्रकाश वळीप जे आसा पळय तांची संस्था आसा. अशाच पद्दतीन मागीर आमची VPK आसा. अश्यो खुबश्यो संस्था आसात. 70 आसा आमचे VK सोसायटी. आतां ऑफकोर्स हे सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात त्यो मल्टीपर्पज जाल्ल्यो आसात. म्हणजे एखादी जावन आसूं जर तांणी जावपाक जाय कारण ताका तें बंधनकारक आसा. सगळ्यो सोसायटी मल्टीपर्पज जावपाक जाय आनी तांणी वेगळे अशे जवळ जवळ 20 ते 25 तरेचे वेवसाय तेंच्यांनी सुरू करूंक जाता. इट इज अ कंबायन्ड फंक्शन. इज अ कंबायन्ड फंक्शन इन द सेन्स कॉपरेटिव्ह एवॉर्ड्स आनी दुसरे प्रायड ऑफ शिरोडा. ह्या हांवें सादारणशे 5-6 म्हयने पयलीं अनावन्स केल्लें. शिरोडा हॅज टू बी ए स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. शिरोडा हॅज टू बी ए स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी त्यामुळे जी कितें संकल्पना आमी राबयल्ली आसा, फॉर एक्झाम्पल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय न्ही ती कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड बी ऑफ प्रोफेशनल्स. म्हणजे तातूंत डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, टिचर्स, नर्सस आनी CA, लॉयर्स वगैरे अशा प्रकारचे प्रोफेशन चड जावचे. फॉर एक्झाम्पल हांव एक 2-4 दीस पयलीं स्टडी करतालो. तातूंत भितर एक म्हाका आठवलो ते शिरोडे गांवांत 150 इंजिनियर्स आसात एज ऑन टुडे. 150 इंजिनियर्स आसात आनी डिप्लोमा होल्डर्स जवळ जवळ 70 सुमार आसात. म्हणजे टेक्नोक्रॅट्स जे म्हणटा पळय न्ही 150 70 आमी एड केले तर जाय 220 सुमार जाले. 220 सुमार जाले. डॉक्टर्स जवळ जवळ 26 सुमार मेळटात. तर अंदू जे पास जाल्यात, अंदूचे बॅचीक पास जाल्यात पळय न्ही ते जवळ जवळ 8 सुमार डॉक्टर्स आसात. इंजिनियर आसात पळय न्ही ते जवळ जवळ 15-16 सुमार इंजिनियर्स आसात. आनी ह्या लोकांचो सन्मान दवरलेलो आसा. इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिर्डीच्या सहकारांतल्यान काम करपी काही संस्था, शिर्डीचे एज्युकेशन संस्था आनी आमचे कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट असं कंबाईन 3 लोकांचो संघ 3-4 लोकांच्या संगमान हे केल्लें आसा.